आता ही एज अ थिंग लेट हिम गो इट विथ इट. म्हाका दिसता ताणें असेंब्ली खातीर कितें उलयलां दिसता ताणें चर्चा केल्या ऑपोजिशन आशिल्ले आनी ही हॅज टू रेज इश्यूज आय थिंक लेट हिम रेज द इश्यूज. म्हाकाय फोरम मेळटलो टू रिप्लाय टू हिम इन द फोर्थकमिंग असेंब्ली सेशन. ताणें म्हाका सकाळीं फोन आयिल्ले आय हॅव नॉट सीन द प्रेस कॉन्फरन्स पूण ताणें समज कितें घेतल्या आनी समज इफ यू फील दॅट आर सम थिंग्स वीच आर नॉट इन द रायट सेन्स आय थिंक यू शूड यूज द असेंब्ली टू रेज दीज इश्यूज आनी इट गिव्स मी ऑल्सो फोरम टू रिप्लाय इट. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार एक समजून घेवंक जाय की गव्हर्मेंट इज नॉट इन टू द बिझनेस ऑफ डुईंग बिझनेस अँड वेर एवर गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ डुईंग बिझनेस वी हॅव नॉट बीन एबल टू डू इट इन टुरिझम. ताज्या खातीर एक म्हणल्यार आमच्या कडेन आतां सध्या मोपा एअरपोर्ट जाल्ले वी हॅव इनफ चॅलेंजीस अँड दोज चॅलेंजीस आय थिंक वॉट इज कमिंग अप वॉट इज नॉट कमिंग अप ऑल दोज थिंग्स वील बी डिस्कस्ड. हो हावजिंगाचो इश्यू न्ही, हो इश्यू आय मीन हावजिंग बोर्ड तसलो इश्यू न्ही, हो टुरिझमाचो इश्यू. आनी म्हाका दिसता योग्य तरेन ताणें समज काडलो. I would request him to take these issues in the assembly and we'll reply in the assembly. पण त्यांनी मेन्शन केलं की पणजी रिव्हिएरा मांडवी रिव्हिएरा हा ते बी दिले म्हणून कोणाक सगळ्यात घेऊन मरे कित्याक अंजुनेची प्रॉपर्टी 30 वर्सां जाली इट वॉज लायंग वेकंट. सिनियर राणी करीत आशिल्लो बोवाळ मारीत आशिल्लो. आमी येतकर तो एश्युरन्स ताजे पयलो आमी तो विशय घेतलो इको टुरिझम वाडोवपाक. ज्यो प्रॉपर्टीज गव्हर्मेंटाक सरकाराक रेव्हन्यू मेळना आनी ज्यो मेळपाक जाय जो बंद जाला we have initiated the processes to ensure that revenue comes to the state. ह्याच लोकांक डेव्हलपमेंट थ्रू टुरिझम जाय पडटा आपापल्या हातून इल्युमिनेशन मागता आनी कितें कितें मागतात. एट द सेम टायम दे हॅव इश्यूज. सो आय थिंक इश्यूज दे हॅव टू रेज इन द असेंब्ली इन द रायट फोरम. वी वील रिप्लाय. ताजे पयलीं ताणें भायर कितें समज सांगलां जाल्यार आय विल रिप्लाय एप्रोप्रिएटली. बट सिन्स आय हॅव नॉट सीन द प्रेस इट इज प्रीमॅच्युअरली फॉर मी टू रिप्लाय एनीथिंग. बट he has to use the assembly as a forum. How opposition asthana has to use it. It is for him to use it and take up whatever issues he feels are prevalent and maybe get answers from the government. Opposition and ruling bare challar assembly bari chalta nahi and treasury benches are there to do all these things. So I think we'll ensure that whatever questions are coming in माझ्या डिपार्टमेंटाचे I am ready to reply that. बेटर सांगायच्या चर्चेक वरच्यापेक्षा असेंब्लीत त्यांना प्रश्न विचारला तो योग्य उत्तर देऊया. अनेक ते सांगता की तुम्ही तेच तुमचे सगळे शिताफडे मीट तुम्ही करतात. वॉट एव्हर इज दे लेट देम आस्क वी विल रिप्लाय. सो ऑल क्वेश्चन्स वॉट यू आर आस्किंग वी हॅव अ गोवा टुरिझम बोर्ड, वी हॅव GTDC, वी हॅव प्रोसिजर्स फॉलोज अँड वॉट एव्हर ही वॉन्ट्स टू क्वेश्चन आय थिंक एव्हरीबडी इज फ्री टू क्वेश्चन इन दिस. आय एम व्हेरी क्लियर. वी हॅव एव्हरी प्रोसेस वीच यू कॅप्ट इज व्हेरी ट्रान्सपरंट. एव्हरीथिंग वॉट वी डू इज हे कितें आता थोड्या लोकांक खासता आमकां ऑपोजिशन आसतालें थंय जातालें. थोड्या लोकांक खाजले की ती खासपण कोणा कडेन काडची पडटा. जाल्यार एखादी थोडे लोक विजया कडेन उलयतले, थोडे लोक म्हज्या कडेन उलयतले अशें उलयत आसतात. सो आय थिंक इट्स पार्ट अँड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेटीक प्रोसेस. ऑपोजिशन हॅज टू टेक अप क्वेश्चन्स अँड असेंब्ली रिप्लाय करूया.